तुका जेजू कोपेलाच्या बागल्या दुबळ्याच्या रुपार दिसना जाल्यार कालसीन तुका तो दिसत ना. तर आमचे एवरिस्टीक बलिदान फकत नांवा खातीर जातालें, फकत नांवा खातीर लोकांच्या देखी खातीर जातालें. शिवाय तुजे आनी म्हजे एवकरिस्ताच्या बलिदानांत कोपेलाच्या बागलार त्याच दुबळ्या धाकट्या लागीं त्याच भिकारा लागीं जेजू म्हाका दिसना तर ह्या कालसीन तुका आनी म्हाका तो कसो दिसतालो. तुजें वांटून घेनातल्यार तूं एक चोर. कित्याक म्हळ्यार ताचें तूं लुटून घेताय. जावंक पुरो हांवें मिनत केल्या म्हणटात. तुवें मिनत केलें जाल्यार दिलां कोणें? देवान दिलां. देवान दिलें जाल्यार कित्याक दिलां? तें वांटून घेवच्या दिलां. तुका एकल्या खावच्याक न्ही, तुका एकल्या भोंकवच्याक न्ही, तुका एकल्या दास्तान करच्याक न्ही. तें दिलां जाल्यार भोव आपुरबाय तरान हेरां सांगता वांटून घे आनी ताचो संतोश पळय. आनी त्या वेळार तुज्या मुखार म्हळ्यार त्याच क्रिस्ताचो प्रकाश. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, परत तुमकां ह्या शिकवणेक वर्तो स्वागत. नव वर्साचें वर्त जिनस आमी बगता आसतना नव वर्सा जायते जाणांनी आमी आमच्या जिवनांत बदलावण करूंक मात्र न्ही, नवो हुरूप आमी घेवच्याक जे पयलेंच्या शिकवणेन आमी खंयच्या तरान सुटसुटीत जाय जे म्हणल्या विशयान आमी शिकवण घेतली. आज आमच्या जिवनांत आमी सर्गतेवसीन समकोंक आज कसली मेटां काडटा. सर्गतेवशी आमी समकतावंगी. कित्याक म्हळ्यार आयच्या दिसांत एक सवाल विचारलें जाल्यार थोडे जाणांचे ओपिनियन डिफरंट आसूंक पुरो. आमी सर्गतेवशीन कित्याक समक जाय, पूण आमकां आमचो द अल्टिमेट एंड म्हळ्यार शाश्वत जागो जावन आसा सर्ग. आनी त्या सर्गतेवशीन आमी समकोवच्याक मेटां काडून आसा हांगी. डिफरंट डिफरंट व्यूज आसूंक पुरो, पूण आमकां सम्यान दिल्ली वाट सर्गाची. संपाल म्हणटा आमच्या सल्वसावांतशीन आमी काम करूंक जाय. वी शूड वर्क टुवर्ड्स अवर सल्वेशन. तें आमचें काम जावन आसा. आनी कसलें सल्वसांव सम्य सांगता सर्गाच्या दायजांत वांटेली जावचें. आनी आमकां हर एकल्या की द अल्टिमेट गोल इज टू बी हॅपी. वाय टू बी हॅपी? टू बी इन हेवन. आनी सर्गांत आसतना तसलो खरो संतोश आमचे थंय खंडीत जावन उपजावच्याक साध्य जाता. तर आमी कितें करूंक जाय? त्या दिशेंत आमी काम करता आसतना भुकेल्ल्यांक खाण, तानेल्ल्यांक पिवण, आदार नातिल्ल्यांक आदार, अनाथांक आमचे कुमकेचो हात, कोण सकडी कश्ट नासात तांच्या जिवनांत तांचे कश्ट हळू करूंक आमी पेसाडचें. त्या देखून दुबळ्या धाकट्यांची आमी सेवा करची. दुबळ्या धाकट्या सांगाता एक जावन जियोवचें. आमी त्यात कालतेपणान तांच्या सांगाता जियेत आसतना दुबळ्या धाकट्यांक, आदारनांतल्यांक, अनाथांक, कोण सकडी कश्टान आसा, निरासपणांत आसा, एकानपणांत आसा, एकसुरपणांत आसा, तसल्यांक आमी आदार दिवच्याक आमकां आपोवणें दिलां. आनी तें जावन आसा सर्गाच्या तेवशीन समकोवची आमची मेटां. त्या देखून आमी जायते फावटी म्हणटा आमी बरोशेची यात्रिका जाता. बरोशे यात्रिका जावंक जाय. जुबल्याच्या वर्सा आमकां बरोशेची यात्रिका जावंक आपोवणें दिलां. पूण बरोशेची यात्रिका जावच्याक आमकां आदार दिल्लो जावन आसा. इतलोच आमची मेटां सर्गातेवशीन समकोवची. आमी आज वेळाची कुणां पळोवंक जाय. मातयेचो सुवांजल 16 अध्याय 3 वळींत आमकां तो बऱ्या तरान सांगता. जेजू म्हणटा यू शूड सी द सायन्स ऑफ द टायम. वेळाची खुणां म्हळ्यार वेळा काळाची खुणां खंयच्या तरान आमी जियोंक जाय म्हणल्या विशयांत आमकां शिकोवण दितात. बाबा फ्रांसीस म्हणटा हो आमच्या जडतीचो काळ, जडतीचो वेळ. जावंक पुरो सोम्याची जडती येदोळ येवंक ना. ती येवचो वेळ ताका मात कळीत आसा. पूण म्हाका आनी तुका हो जावन आसा आमच्या जडतेचो वेळ. आमच्या जडतेचो वेळ कित्याक म्हळ्यार जुआंव बावतीस भोव आपुरबाय तरान आमकां आमच्या जडते विशयान सांगता. बाबा फ्रांसीस म्हणटा आमी हर एकल्यानी तसली तयारी करूंक जाय. आज आमचीच जडती आमी करूंक जाय. वी नीड टू बी हॅविंग दॅट जजमेंट अबाउट अस म्हणटा तो. म्हळ्यार आमची जडती खंयच्या तरान आमी समकोन आसा. आमची जडती खंयच्या तरान आमी समकोन आसा.
त्या देखून आमी पावलां काडची खंयच्या तेवशीन सान फ्रांसीस सावेराची कुडीचें दर्शन जायत्या जाणांनी आमी घेतलें जावन आसा आनी ह्या कुडीचें दर्शन घेतलें आमी सर्वांनी पळयलें जाल्यार खंयच्या दिशीन तो समकलो समकोवचें मेळटा म्हणटा आमी समकोवचें मेळटा आनी ताच्या जिवनांत ती मेटां काडटा आसतना धैर्यदीक तरान ती मेटां काडली आनी आज आमकांय तेच प्रमाणें जुआन बावतीस म्हणटा आमी कितें करीत जाय म्हणून एक सवाल जुआन बावतीसाक विचारल्या जाल्यार तो म्हणा लागलो तुजे कडेन 2 दोगले आसले तर एक दोगलो आशिल्ल्याक कोणाक नातिल्ल्याक एक दोगलो तुवें दी जाय आनी तशेंच भुकेल्ल्याक तुवें जेवण दी जाय तुजें जेवण तुका मात्र न्ही खावन आमी अशें उलयता पोटा सरकाता म्हणटात पळय तें खावन तुकाच दवरूच्या खातीर न्ही तें दिलां जाल्यार हेरांक तें वांटें करच्याक दिलां आनी जुआन बावतीस आनीक जुआन बऱ्या तरान तें आमकां सांगता तर आमच्या साल्वासावांक तयाराय कसली आज पापा फ्रांसीस आमकां म्हणटा द बेगर्स मे नॉट नीड यू बट यू नीड देम भिकाऱ्यांक आमची गरज आसची ना आज तांकां नंतर सांगलो पूण आमकां भिकाऱ्यांची गरज आसा कित्याक म्हळ्यार आमचें उदारपण आमी दाखोवच्याक आमची बरीं कार्यां कृत्यां आमी करच्याक आमकां दुबळ्या धाकट्यांची गरज आसा भिकाऱ्यांची गरज आसा अनाथांची गरज आसा ना तर तुजें थंय कांयच तुवें करचें बरें काम ना बरी सेवा आसची ना कित्याक ती ना जाल्यार तुका कितें करूंक आसतलें ती आज आसात त्या देखून आमच्या जिवनांत आमी तांकां जाय जाल्लें बरेंपण दाखोवच्याक आमकां अवकाश मेळ्ळा 4 तरान वांजेलांत आमकां पळोवंक मेळटा आमचें जिवीत बऱ्या तरान आमी जिवोवच्या साल्वसां तेवशीन आमी मेळटा समकोवच्याक पयल्यान पयलें आशिर्वादीत जिणी द ब्लेस्ड लायफ म्हळ्यार आशिर्वादीत देवान आमकां भरलां आशिर्वादांनी देवान दिलां सगळें बरेंपण आनी आज आमी लेख करूंक गेले जाल्यार लेख करींक नातले तितले आशिर्वाद आमचेर वतल्यात आनी ती आशिर्वादाची जिणी देवानच आमकां दिल्ल्या खातीर देवान ह्या संवसारान आमकां रस्ता आसतना ताच्या सुरपान सारक्या रचयल्ल्या खातीर आमी ताका आर्गां दिवंक जाय ताचो उपकार बावडूंक जाय त्या देखून ही आशिर्वादाची जिणी आमी बऱ्या तरान जियोंक जाय दुसरें आमी पळयलें जाल्यार जाणवाय दिवच्यांत आसा जाणवाय दिवच्यांत आसा तुमी कितें म्हणटा स्वामी म्हणटा दिल्ल्यान तुमी घेतल्यात आमचो घडणार सान फ्रांसीस आसीस ह्या विशयांत जायते आपले तकली उपयोग करता दिल्ल्यात आमी घेता म्हणटा इन गिवींग दॅट यू रिसीव त्या देखून आमकां जायत्या जाणांक दिवंक कळीत ना आमी पळयता तर आमचे चॅरिटी आमचे कितें तें सेवा म्हण आमी मानता ती कोणाक आमी दिता वेल्लो व्हरनूच आसा खाण गेल्लो फायदो उठयल्लो फायदो खाण गनूच आसा त्या देखून हांव केदाळय म्हणजे रेतीरेंदाणी म्हणटा आमी केदाळय घेवच्यान मात न्ही दिवंक शिका जाय तुमी म्हणजे शिकोवन आयकल्यार तुमकां जायती न्हीद दृश्टांत तांचो मेळटात आमी मेळ्ळ्या कडेन मेळटा म्हणून आमी घेवचें न्ही दिवंक आमी शिकाय जाय घेतिल्ल्यान मात न्ही आमी घेवंक आमकां केदाळ गरज आसा तेदाळ आमी घेवंक जाय पूण आमी दिल्ल्यान घेता हें सत आमकां कळीत आसोंक जाय त्या खातीर एक मनीस कामाक हाडिल्लो तो जायते फोनार उलयतालो हांवें पळयलें ताका आनी हांव घेत रावलो हांवें ताचे वांगडा काम करनासलो पूण अशें आसता ताका हांवें फाटीं वेताना मात्र सारकें धुलें ताका आनी हांवें ताका सांगलें तूं कित्याक आयिल्लो कामाक ह्या फोनांत उलोवंक फोनांत उलोवंक जाल्यार फोनाचें उलोवचें काम करीत जाय कामाक आयिल्लो जाल्यार तुवें काम करचें काम करीत जाय आसलें त्या देखून सरपण कित्याक करताय म्हण विचारलें हांवें सोरूं ना म्हणा लागलो हें घालें काम करिनासतना तूं तुजें कूल घेताय तुजी मजुरी घेताय तें सरपण जावन आसा आज जायत्या जाणांक आमकां हें कळीत जायना त्या देखून आमी कितें करता मेळ्ळें म्हणटात कितेंय दितात म्हणटाना हांवें पळयलें जावन आसा आमच्या फ्रायरींत ह्या कोरोना त्या दाळा मर्सी किट दाळेचे करण्याचे एक किट आमी दिल्लें जावन आसा जायते सवलती तांचे वस्तू आशिल्ल्यो कित्याक त्या वेळार जायत्या जाणांक कश्ट आसले पूण मनशान मेळिल्ल्या बरी व्हेल्लें आसा जायतेय आनी एकल्यान दिल्लें आसा इसलें आनी एकल्यान दिल्लें आसा होर्डिंग तुका गरज ना सो कोणी दिता म्हूण तुवें व्हेलाय तें तुजें उणेंपण दॅट इज द इन्फिरियरिटी ऑफ युअर लायफ कित्याक म्हळ्यार आमकां कळीत ना दिल्ल्यान कितलो संतोश आसा
ताचे बदलाक आमी घेता परूच हांवें एक दीस हांवें एक अनाउन्समेंट केलें कोणाकी गरज आसा क्रिसमस सेलेब्रेट करूंक तुमचे कडेन पयशे उणे आसा या तुमकां कांय वरवीं ना आनी त्या वेळार तुमी येवन म्हाका मेळा या आमच्या कमिटीक मेळा म्हूण गरज आसली एक बायल आयली तिची गरज म्हाका कळीत आसली गरज नासतना आमचे आतां खापुजीन मान्ना व्हरचीं इतलें आयकल्लेंच पार्लरान 4 जाणां रावल्यात हांव आयलो म्हाका कोणें म्हळें तुमकां राखोन आसात रेतेरी उपरांत हांव धांवन आयलो थंय आशिर्वाद जाल्ल्यान लोकांच्या तकल्यार तळवेर हात दवरून मागयलो उपरांत हांव हांगा येता आसतना आसा 4 जाणां आनी 4 जाणांची परिस्थिती मोगाच्यान ती काम करतात आनी कितेंय मेळ्ळ्यार वरया म्हणलें एक माथ्यान तकलेंत म्हळ्यार कित्याक आसलें नाका जाल्लें वरबसी एटिट्यूड आज आमच्या जिवनांत अशें जाल्ल्या देखून आमी आनीकय दुबळेस तुजे कडेन कितेंय तुवें घरांत आसूंक जावंक पुरो कितलेंय डेपॉजीट आसूं बट यू आर पुअर कित्याक तूं दुबळो आनी दुबळें कित्याक तुजें थंय तसलें मोन ना आमच्या तेका नोवेनाच्या मिसा शर्मा वेळार हांवें वांटून घेतलां एक मनीस लास्ट इयर ताका गरज आसली हांवें ताका आपयलें आनी म्हळें तुका ती गरज आसा व्हरनोस ह्या बुडी ताका सांगलें तुका काम मेळना म्हाका कळीत आसा तूं सांबाळी कळीत आसा त्या देखून जें कितें तुवें घेतलां ह्या पटीन तें दी उल्हासान संतोशान दी लागलो आनी तो म्हणा लागलो फादर हर एका वर्सा म्हाका काम आसतालें आनी हांव दितालोच तुमी आसतात ना हांव दितालोच हांवें म्हळें तें जावन आसा हांव आसना तें दुसरें यू आर इंडेटेड टू गॉड देवाक तुवें दिवचें म्हाका न्ही म्हाका गरजच ना तुवें दिवची पूण मोगाचें न्हू आमच्या थंय कितें गे म्हळ्यार आमी जाणवाय आमकां मेळा जाय दिवच्यांत आमी घेतल्या ग्रेस्त मनीस बारीतस कंतिश्ट आसलो आयलो आनी तो ग्रेस्त तरणाटो जेवलो म्हणा लागलो हांवें साल्वासांव बगी जाय तें संपूर्ण जायचें हांवें कितें करी जाय सोम्याक कळीत आसलें ह्या मनशाची ओरबशी आशा तो म्हणलो वस आनी तुजे कडेन आसलें सगळें एक दुबळ्यांक दी आनी ताचे उपरांत येवन म्हजो पाटलाव कर सॅड ही वेंट सॅड म्हळ्यार कंतिश्ट जावन बेजारायन तो फाटीं गेलो कित्याक म्हळ्यार इतलें आसलें कशें दिवचें आमी थोडे बडी चिंता आमकां मेळिल्लो तेणें फायदो उठोवंक जाय मेळ्ळ्या तेणें घेवंक जाय तो कांयच फायदो उठोवन कांयच आमकां बरेंपण मेळना आमची एका तरान पळयलें जाल्यार ते अन्याय आमी करता कोणाक तें बिलॉंगींग ताका वसजें आसलें तें हांव वरपशी आशेन खाता तर त्या मनशाक हांव अन्याय करता देवा मुखार हांव अन्याय जाता जावंक पुरो थोडी मनशांक कळीत ना म्हूण कितें कितें करतात कितें मेळ्ळें वरवीं आनी पुरो व्हरतात आनी रिजान दितात त्या देखून हांवें कोणाकय सांगलां तुमकां कितें तें कापुजीन मानना तें दितात तें कापुजीन मानना त्या प्रमाणे तांकां कळीत आसा त्या प्रमाणे ती एन्क्वायरी करताली आनी त्या प्रमाणे तें चलतालें एका दोळा तुमी तांचे दोळे सुकोवन व्हेले जाल्यार ते तुमकां पाड तुमचो विबाड आनी आमचो विबाड जायना आमी बऱ्या मनान दिता आतां कोणाक 100 रुपया आमी दिता आसतना ताका जेवणाक ना म्हूण आमी दिता तो वचोन 100 रुपया जाल्यार ते ताचे विबाड आमचे विबाड न्ही तुजें बरें मन तुवें दाखयलां त्या देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमी दिल्ल्यांत जाणवाय दिवच्यान आमी घेता म्हूण आमी परने चोल्यांत पळयलें तुमी त्या सगळ्या इस्रायल परजेक खावंक घातल्या दळा मान्ना देंवयलें देवान पूण आनी कितें केलें स्वार्थी आपलेशी आशेन आमकां जाय आतां आमी कशें पुंजोवन दवरता पळय मेळ्ळ्या कडेन काडून तुका हात पायनान तुका काम करूं तांकाना तुका काम करूं तांकाना जाल्यार शिस्तेंत कितें जाय तें व्हर तुका एक हप्त्यात आपयला तुका काम करूंक वचोंक जायना तर ये आनी सांग दॅट इज द वे ऑफ चॅरिटी तें जावन आसा कापुजीन मान्नाचे उद्देश कापुजीन मान्नाचो उद्देश आमी थोडे बडी दुरुपयोग करून घेता त्या देखून कितें जाता बऱ्यांतल्या बऱ्या मनशांक जर थोडे बडी मेळचें मेळना कित्याक दुरुपयोग करचे मनशां जायतीं आसात केदाळे म्हूण येवन म्हणटात फादर ते मनीस व्हरून गेला ताचे कडेन तें आसा हें आसा म्हळ्यार नेक्स्ट टायम ताका आपया आनी म्हाका मेळ्ळेशें करा हांव उलयतां कित्याक आमी उलोवंक जाय आमी मेळ्ळ्या बरें कोणीय एकलो धर्म करता म्हणून तें काडन मेजा वयलें केळें काडन आमी पिल्या जोडचें न्हय तें बऱ्या तरान मुखार वचून वेच्या खातीर आमी पेसाडूंक जाय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो परण्या चोल्यान पुंजोवन दवरलें मान्ना कितें जालें किडे पडले वाज येवंक सुरू जालें त्यात देखून
आज आमी थोडे पुंजावन धरता एक दीस तें पुंज आयिल्लें ना पयस जातालेंच कित्याक बऱ्या तरान तुवें पुंज आयिल्लें तरी तुका पुंजोंक दिल्लें न्ही तें दुसऱ्या कडेन शॅर करूंक दिल्लें दुसऱ्या कडेन वांटून घेवंक दिल्लें तें तुका कळीत नासल्या देखून तूं पुंजोवन दवरताय पुंजय तुका कितें जाय पूण तांतूय तुवें तुजें बरें कार्य करूंक आसात आमचें साल्वसांव आमचें उदारपणांत आटापलां सल्वेशन इन आवर जनरॉसिटी आमचें जनरॉसिटी कितलें आमी हांव जनरस वी आर आमी कितलें उदारपण दाखयता ताच्या वयर वंदन आसा आमी आदार नातिल्ल्यांक आदार दिवच्याक धाकट्यांतल्या धाकट्यांक आमी गरजेवंतांक धाकट्यांतल्या धाकट्यांक आमी साकार दिवच्याक तांच्या जिवनांत बरेंपण आपणावच्याक आमचें उदारपण साल्वसांवाक आमकां वाट जावन आसा चड जाल्ल्यानलें दिवचें न्ही चवथें बायबल म्हणटा चड जाल्ल्यानलें न्ही तुजे कडेन पुंजोवन दवरलें आनी 4 बांदता आनी तें तूं प्यांनी पुंजयता म्हणा लागलो आज रातीर तुका कांडवेलें धर तुवें पुंजयल्लें कोणाक दुबळी विधव तें विधव कितें कर लागली आपणा थंय कांयच आसलें इल्लें तरी तें तिणें दान दिल्लें जावन आसा त्या देखून आमी आमकांत दुबळें करून घेतलां आमी आमकांच दुबळें करून घेतलां पापा फ्रांसीस म्हणटा दुबळो कसरो न्हय भिकारी कसरो न्हय ताका आमी मानान लेखूंक आसा मोगान पळोवंक आसा ताच्या बदलाक ताचें कितें आसा तें आमी वण खाता ताका कितें सेरवल्लें तें आमकां मेळशें करता कोणी म्हणा लागले केरळांत लॅपटॉप मेळटा गव्हर्मेंटा जावन इल्ले भरल्यार एक स्कूटर मेळटा म्हळें तें कोणाक तें तूं म्हळ्यार ना डिफरंट तरान यूज जाता जावंक पुरो हांवें कितें आतां तूं भागीदार जाय हांवें कितें आतां तूं मेतेर जाय हांवें कितें आतां तूं हात घाली जाय म्हणून पुरो सगळें करतात म्हूण आमी करचें म्हूण कांय गरज ना तर आमी तांच्या सांगाता गेले देवाचो उपदेश आमी पाळिना देवाच्या खुशे प्रकार आमी चलना तर आमी कित्याक क्रिस्तांवपण आमचें काय आसा त्या देखून मोगाच्या भावन आनी भयणीनो आमी त्याच विधवी बरी आमच्या तांकी कितें आसा उण्यांतल्या उणें आसल्यान ती आमी दिवंक शिकत जाय ताच देखून जेजू म्हणा लागलो तिचें दान वर्तें जावन आसा ह्या पारिजांवांनी व्हडल्या व्हडल्या मालतेन म्हणल्यार बरी हाडून वतले ते वर्ते नाण्या ताचे विशयान तो उलोवना त्या दुबळ्या स्त्रियेन गेल्या 2 नाण्या विशयान तो उलयल्लो जावन आसा मोगाचें भावन आनी भयणीनो आमचें जिवन साल्वसांवाक आमी व्हरत जाय तर आमी त्या प्रमाणे वांजेलाक ह्या पवित्र बायबला सरी जावन आमी जियोंक जाय आनी त्या वेळार जियेत आसतना देव आमचो आद्यान मुखार व्हरतालो जॉन क्रिजॉस्टम ह्या दुबळ्या आनी उदारपणांत आमची बरीं कार्यां कशें जायचें म्हणल्या विशयांत भांगराळी तत्वां आमकां दिता भांगराळी तत्वां ताचे 7 तत्वां आसात ती तुमच्या मुखार हांव दवरतां आनी पयलें तत्व जावन आसा तुजे कडेन चड दिलां जाल्यार ह्या खातीर म्हणटा तो खंयच्या खातीर पळया तो म्हणटा अनिश्कळपणान जिवोवच्याक न्हय जायते जाण आपणा कडेन पयशे आशिल्ले देखून नाका जाल्ली वायट जिणी जिवन आसात कितलेशे जाण फॉरफ्रंटांत बरें दाखयतात फाटल्यान नाका जाल्ली कितलेशी जिणी जिवन आसा कित्याक म्हळ्यार जायते जाण म्हजे लागीं येवन म्हणटा आसतना हांव तांची जडती करूंक ना हांव जडती करिना पूण तूं तें जियेत आसतना हांवें सांगचें तें वाजबी तशें जियोंक ना त्या देखून तुज्या पयशांच्या बळांत तूं पयशे नातिल्ल्यांक खंयच्या तरान चलयताय त्या देखून मी थोडे बडी म्हणटा ओ मनीस सांगता मात्र ओ मनीस करिनाचें जिवन कितें म्हणून भितरलें आमकां कळयता आसा म्हणटा आमी कित्याक म्हळ्यार आमी त्या विशयांत एक शब्द भायर उलोवंक वचना पूण जिवीत आमकां कळयता थोड्या म्हणलें आसा ह्या मनशाक कशें जालें बरें जालें फादर कित्याक म्हळ्यार तो कितलो अन्याय करता कितल्या अनिश्कळपणान तो जियेता पयशे आसात पूण कितें कितें ताचो पावर अधिकार दुरुपयोग करता म्हज्या भावान आनी भयणीनो आमकां आज थोडी पॉप्युलॅरिटी मेळ्ळ्या आमचें नांव व्हडलें गाजलां आमचे थोडे आश्रय आसात आश्रम आसात म्हूण आमी पयशे कमावच्याक न्ही दोबल्यांतली बरी सेवा दिवच्याक जाय मेळ्ळ्यांक बांदावन मेळ्ळ्यांचें आपारसूंक न्ही तुजें घर भरोवंक न्ही तुज्या मागे आयिल्ल्या मनशांक बरें करून पळोवच्या खातीर तें तुका देवान दिरवें दिल्लें तें दुरुपयोग करिनाका तुका आज लोक मानता कित्याक म्हळ्यार तुजी तें
मिडियांत जायतें दाखयताय पूण भितरल्यान कितें घडटा तें तुज्या कशेंदाक सोडिल्लें पूण देवाक सगळें कळीत आसा त्या देखून म्हाका कितेंय जायना अन्याय केल्यार कितेंय जायना म्हणणो तुवें चिंतचें नाका एक दीस देवा सगळो तुजेर पेटतलो म्हणटा सिराकाचो ग्रंथ त्या देखून आमी जें कितें करता तें निती प्रकार देवाक समज सारकें जियोंक जाय त्या खातीर नाका जाल्यार अनैतीकपणाक अनावश्यक खर्चूंचें आज आमी करसितां इतलें गी तांचो तोड खर्च उरो न्हू थोड्या दुबळ्यांक धाकट्यांक आमी दिल्लें जाल्यार थोड्या गतधरणांतल्यांक आमी पावलें जाल्यार ताका आसा सोबाय जांग बरो तुजें एका दिसा सोबाय जांग बरो तुजें एका दिसा मट्ट जायतें तूं करसिताय मेळ्ळें बरी रिजनेबल करसूंच्याक आमी ना म्हणना तुका गरज आसा तें कर पूण अनावश्यक तुजें नांव कमावच्या खातीर तुजें नांव येवच्या खातीर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो तुमकां सगळ्यांक कळीत आसा खावन पिवन दिवन कोणेय एक नांव गाजयिल्लें ना व्हडले पार्टी करन व्हडले ओपन बार दवरन व्हडले कॉकटेल मॉकटेलचे बार दवरन आमी नांव गाजयिल्लें 2 दिसांक मात्र खाता आनी वेता हात पुसतात आनी वेतात खावन वचो म्हण हांव सांगना रिजनेबल कीप युअर संभ्रम रिजनेबली वेल पुरो आनी तांत उरिल्लें तोंपून जावन दवरनाका तुज्या हातूं इतिमितीन कितें आसा तें उरिल्ल्यांक दी तो संतोश तो उल्हास तें जावन आसा आमच्या जिवनाक क्रिजस्टमान म्हणजे दुबळ्या तुजे कडेन चड दिलां जाल्यार ह्या खातीर तें दिल्लें जावन आसा पोटार्थपण लेखवर्तें जेवचें लेखवर्तें गमत्यो लेखवर्तें कुशलाय लेखवर्तें आयटम्स कितें म्हणना वेस्ट जायतो लोक दुबळा आसा म्हूण आमकां कळीत आसल्यार वेस्ट पळयात आमचे थोडे फावटी आमचे गोडांव आसात तातूंत आमी कितें करता आमचे खावपाचे वस्तू दास्तान करून दवरता ते कोणाक दिनासतना थंय कोळिंद्र थंय उंदीर ताचे वेस्ट फाटल्यान ते विकचे कितें सकडी घडटा कित्याक पोटार्थपण पानोत्सव मेळ्ळो बरी पानोत्सव आज मेळिल्ल्या कडेन गम्मत्यो खुशालाय त्या खातीर परत जेजू म्हणटा गम्मत मारच्यान खुशालाय करच्यांत तुमी मेतेर जावचें नाका तुमचो संभ्रम बरो दवरा बऱ्यान आसूं दी सगळ्यांक आपया सगळीं येवं दी तांकां एक बरो येवकार दिया आज आमी कितें करता तांकां येवकाराची गरज ना म्हणजे म्हजे कडेन आसा त्या देखून हांवें अरेंज केलां थोडे कडेन पळयलां थोडे कडेन जायते बऱ्या तरान सगळे आयल्यांक सगळ्यांक मेळटात बऱ्या तरान मेळटा अरेंजमेंट केलां पूण दॅट अरेंजमेंट शूड बी रिजनेबली वॅलीड आमी पळोवंक गेल्यार आमी कितलेंय करयत तुजे कडेन पयशे आसा तूं कितेंय करताय तेच पयशे पळय एका दुबळ्याक एका कश्टतल्याक एका आधार नातेल्याक एका शिकपाक एका भुरग्याक पळय आमी कांय दिल्लें आसा की सांगाचें म्हणना ते दाखयचें म्हणना ते पेपरांनी बरयचें म्हणना पूण तुजें कशें तान तें कळीत आसूं दी आनी त्या प्रमाणे तुजें बरेंपण तुका चड दिलां जाल्यार ह्या खातीर हेरांच्या गरजांक पावच्या खातीर तें दिल्लें जावन आसा पूण थोडे फुडें कितें जाता आमच्योच गरजो संपवनात म्हूण चिंता आमी त्या देखून मनीस घेतलो हांवें आमच्या पार्लरांत एक दीस सांगलें आसा तुमी काल घेवच्याक जियेतात की तुमी केदळा दिवंक शिकचें कितले वर्सां काम करना सादू पूण घेतात आनी घेवंक जाय आनी घेवंक केदळा आमी दिवंक शिकना मगाचें न्हू त्या दळा आमचें तें उदारपण ना त्या दळा आमचें तें वाडावळ ना आमी तातूंत आसता तातूंत बसता ना म्हणना एक सांबाळ मेळच्या मनशाक काम केलें सांबाळ मेळच्या मनशाक 100 रुपया कोणाक दिवंक जायना तें जाता पूण आमकां मन ना आमकां मेळन काणगन व्हरन सवय त्या देखून कितें जाता तूं व्हरन कितें जाता तूं आनी एकलो गुलाम जाताय ताणें सांगिल्लें बरें आयकचें पडटा ताची कामां करचें पडटा बुट्टी चाकरी करचें पडटा ताका तूं हांवें सांगचें तुमकां दिवंक ना कितेंय दिवंक आसा जाल्यार आमच्या पार्लरांत वचा आनी काण घेया म्हाका तुमचें नांवय नाका म्हाका तुमची तसली सेवाय नाका म्हजें कितें करूंक आसल्यार हांव तें करतां म्हजे भावन आनी भयणी कित्याक आमी आमच्या जिवनांत एका तराचें उंचले मट्ट जियोंक जाय केदाळे आमी हात ओड्डोवचो आमचे कडेन आसल्यारय आमी हात ओड्डयता कित्याक म्हळ्यार आपलेशी आशा त्या देखून जॉन क्रिजोस्टम बॉयस एका बंगराळ तत्वांनी तो म्हणटा चड दिलां जाल्यार तें हेरां कडेन वांटून घेवच्याक तुका जेजू कोपेलाच्या बागल्यात दुबळ्याच्या रुपार दिसना जाल्यार कालसीन तुका तो दिसचोच ना
तर आमचें एवरिस्टीक बलिदान फकत नांवा खातीर जातालें, फकत नांवा खातीर लोकांच्या देखी खातीर जातालें, सिवाय तुजें आनी म्हजें एवकरिस्ताच्या बलिदानांत खोबलाच्या बागलार त्याच दुबळ्या धाकट्या लागीं त्याच बिकारा लागीं जेजू म्हाका दिसना तर ह्या कालसीन तुका आनी म्हाका तो कसो दिसतालो. तुज्या वांटून घेनातल्यार तूं एक चोर, कित्याक म्हळ्यार ताचें तूं लुटून घेताय. जावंक पुरो हांवें मिनत केल्या म्हणटात, तुवें मिनत केलें जाल्यार दिलां कोणें? देवान दिलां. देवान दिलें जाल्यार कित्याक दिलां? तें वांटून घेवच्या दिलां. तुका एकल्याक खावच्याक न्ही, तुका एकल्या पोखोवच्याक न्ही, तुका एकल्या दास्तान करच्याक न्ही. तें दिलां जाल्यार भोव आपुरबायतरान हेरां घेता वांटून घे आनी ताचो संतोश पळय. आनी त्या वेळार तुज्या मुखा म्हळ्यार त्याच क्रिस्ताचो प्रकाश. आनी ती जावन आसा सर्गाच्या दायजाक आमी काडची मेटा आनी समकोवची मेटा. ती जावन आसा सर्गाची वाट. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जायते फुडें आमी चिंताव, हांवें तें केल्लें, म्हाका तें मेळिल्लें, देवान तें दिनातलें जाल्यार, देवान ताचे दोळे उक्ते करिनातल्यार, देवान ती वाट तुका समज सारकी करून दवरनातली जाल्यार तुका खंय जावन तें मेळटें. त्या देखून आमी आज जायतीं जाणां स्वार्थांत जियेताव, स्वार्थान जियेताव. आनी त्या देखून आमी आमचेंत वाडयता, सिवाय हेरांक वयर हाडूंक आमी पळयना, हेरांच्या गरजांक पावोवंक पळयना. आनी त्या वेळार आमी रिजन दिता, ताणें कांय दुरुपयोग करता कोण ना, तो कांय पियोंक येता कोण ना, तो आनी खंयच्या घालता कोण ना, तो जुगार खेळटा कोण ना. इल्लें तुका कळीत आसोंक जाय. ताका हांव केदाळ म्हणटालो, आमी आमच्या ख्रिस्ती धर्मांत आमकां जायते अवकाश आसात. एका पिरगेची आमी आसा जर एका याजकाक या एका धार्मिकाक एका लायकाक त्या पिरगेची आशिल्ल्या लोकांची वळख आसता. आनी वळख आसतना त्या प्रमाणे आमी तांकां कुमक करूंक जाता, जायते कुमक करूंक जाता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जायते लोक आज तुज्या बरेपणान तुका दिल्ल्यांतले ताचे कडेन वांटून घेता आसतना सर्गाची वाट तुका उक्ती जाता. आनी उपरांत तुवें तें सोरलें तर एक दीस तुजे कडेन तें आसचें ना. त्या देखून थोडे जाण येता आसतना आमचें कांय नातलें, पयलीं आमी बरीं आसता, बरें आसतना तुवें कितलें बरें केलें हेरांक, कांय करूं ना, तर तुका कित्याक देवान दिजें म्हूण विचारलें हांवें आसा. कित्याक तुवें हेरांक बरें करूं नाय, तुका देव इतलें दिता आसतना हेरांच्या जिवान बरें करनार देवान तुका कित्याक बरें करीत जाय. म्हज्या भावान आनी भयणीनो, आमी बरें करूंक जाय. कित्याक एका दोळा आमी वांटून घेनासलें आमी सोरपण करता म्हणून सांगता जॉन क्रिजॉस्टम. तुका मोगाच्या बाना विशयान कळीत आसोंक जाय. त्या खातीर कितें म्हणटा जेजू, तुमची वळख कशी जाताली? यू वील नो दॅट माय डिसायपल बाय युअर लव. तुज्या मोगांत तुवें दाखोवचो तो मोग निस्वार्थी मोग, उदारपणाचो मोग, एकामेकाच्या कश्टांक पावलो, एकामेकाची दुखां पुसलो, एकामेकाच्या एकसुरपणान सांगात दिल्लो आनी एकामेकाच्या अनाथपणांत ताका पावोवचो मोग जावन आसा तो. पांचवें 3 संगतींनी जॉन क्रिजॉस्टम आमकां सांगता, आमी आनलेंपण बगचें न्ही, खुड्डेपण बगचें न्ही, ताच्या बदलाक आमी बरेंपण बगूंक आसा. पयलें स्लँडर. स्लँडर म्हळ्यार हेरांक आमी नीच करना, हेरांच्या जिवनांत नाका जाल्ली जडती करना, तांकां नाका जाल्यार दुखोवचें, तांच्या जिवनांत आमी हेरांचें नाश करचें, तांची पर्सनॅलिटी नाश करची. त्या देखून हांव केदाळ म्हणटा, तूं घेवंक 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 गेलोय जाल्यार तुजी पर्सनॅलिटी नाश जाता. तुवें केदाळ उसल्या मट्टार रावचें, तुज्याच पांयांनी केदाळ रावचें. आमी जायते फुडें सांगता आमकां आमच्या पांयान रावंक जाय. वी वॉन्ट टू गेट एम्पावर्ड. यू आर एम्पावर्ड बट यू आर नॉट एम्पावर्ड बिकॉज तूं आनी कितें घेवच्यान तासाय दिवच्यान नाय, दिवच्यान नाय. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, तुमकां हांव सांगता, हे म्हज्या पडटा जिवनांत हांवें रियलायज केल्लें जावन आसा. ट्रेनार बसता आसतना हांव म्हणटालो म्हाका मेळचो पाग आसलो 4000 मात्र. त्या वेळार म्हज्या सोसायटीक सर्ती दिताले, पूण सोसायटी वताले. म्हाका मेळ्ळें 4000 पागांत. हांवें एक दीस बसून चिंतलें, मिनिमम दशांश म्हळ्यार 400 रुपीज आय हॅड टू स्पेंड टू द पुअर. 400 इज मिनिमम. ताचे सर्तीक कितें आसा तें तुवें दिवेत, सर्तीक कितलेंय दिवेत, पूण तेंय तूं करिना जाल्यार ती तुजी चूक जाता. त्या देखून म्हज्या मतींत आयलें, त्या देखून हांवें म्हळें, हांव हेरांच्या गरजां पावतना, हेरांच्या कश्टांक, हेरांच्या पिड्यांक हांव पावता आसतना त्या दळा थोड्यांक गरज आसता, ना म्हणून हांव. त्या देखून आमी बेगिनींग जावन 30-35 वर्सां आमी थंय काम करता, आनीक आमी मागोनूच दीस काडटा, तर तुका सांबाळ मेळना, तुजी बडती जावं नाय, तुका सांबाळ वाडोवं नाय, तर कशें तें कशें जाता. त्या खातीर हांवें म्हळें, लास्ट क्रिस्मसाक तो मनीस आयिल्लो ताका दिल्लें.
ह्या क्रिसमसाक इज एबल, इज एम्पावर्ड, इज हॅविंग मनी, ताचेर पयशे आसात, अंडी हेरांक दिवच्याक, कुमक करच्याक. आनी म्हणूंक लागलो येस. आनी तो म्हणूंक लागलो म्हाका बारी खुशी जाली फादर, ते एक बोव वापरपाचे चिंतप तुमचे. आनी हांवें म्हळें तें कर तूं आनी मुखार करूंक पळय, देव तुका कितल्या आशिर्वादांनी भरता पळय. त्या देखून तूं हेरांचें खाणोंक याद पळय नाका. त्या देखून तुमी आमचे क्रिसमस सेलेब्रेशनान पळयत जाल्यार पोरूं आशिल्ल्या गरजेवंत मनशांचे कोणे हांवें दिल्लें तांच्या घरा वचून हांव विजीट करून पळोवन आयिल्लो. हांकां ह्या वर्सा गरज आसा गी, पळयता तांकां ती गरज नातिल्ली, त्या देखून ताचे चड गरजेवंत आशिल्ल्यांक ह्या वर्सा दिल्लें जावन आसा. म्हगे भावानो आनी भयण्यांनो, आमी दिवच्यांत संतोश पावोवंकूच जाय. दुसरें गर्भपात करचें कुणी करचें की चड मारेकार जावन आसा. जायत्या जाणांक आमकां कळीत ना, फ्युटस कळीत नातले बरें मारचें, मागीर विसरलें जाल्यार म्हणचें 10 दीस जाल्ले मात फादर, 15 दीस जाल्ले मात फादर, कोणें वचचें फादर. हे सवाल आमी विचारचें. तूं सगळें तुजें जिवंत तुज्या जिवितांत येवच्या त्या जिविताक तूं नाश करताय. आनी आमी परत म्हणटा आमी क्रिस्तांवां अनंत कारणां खातीर आमी वेतांव. आमच्याच रेतीर मंदिराची एकली भयण, ताचे फ्युटस खडजे म्हळ्यार ताका थंय पायब्रड्स आसा म्हळ्यार हांवें म्हळें देवा कडेन मागा, देव दितालो. आनी हांवें ताका एक सांगलें असल्यांक कॉन्टेक्ट कर, इसर 4 ओपिनियन इसर. 4 ओपिनियन इसरतना ताका मेळ्ळें उतरां. तो म्हणूंक लागलो फादर एका दोळा हांव एका तकत्याचें आयकून गेलो जाल्यार आज म्हज्या जिवनांत कितले कश्ट भोगता आसलो. आमकां जायते तेंप उपरांत एका भुरग्याचें देणें दिवच्याक म्हजी बायल गर्भेस्त जाल्या. आनी उरल्या तकत्यार तांकां सांगलें असलें सिच्युएशन मस्त आसा, जायतीं जाणां बाळान जाल्यांत. त्या देखून इल्लें रेस्ट गरज आसा. हांवें म्हळें खरा, आतां कामांत हांव ताका रावय, रेस्ट करय आनी तें कितें करूंक आसा त्या प्रमाणे पळय. मोगाचें भावनान म्हण बारी सुलाभ आमकां, थोडे बडी चिंता ना आमी. तें ना हार्ट बीट ना, तें बीट ना, हें बीट ना, पडटा जाणां जायत्या जाणांक सांगचें आसलें. थोड्या जाणांनी मागीर म्हणल्यार फादर हार्ट बीट ना म्हूण हांव काडून गेलीं जाल्यार म्हाका एक भुरग्याचें देणेंत आसतें नातिल्लें. मोगाचें भावनान भयणीनो आमकां जायते वांटो आसात, पूण आमी इजी मेथडॉलॉजी चिंता. हे पटी गेल्यार ओके भुरग्याचें देणें वर्तें जावन आसा. गर्भपात करून आमच्या जिविताक आमी नाश करचें न्हय. आनी आमी दाळाय दाखय जाय कोणा थंय और एका भुरग्या थंय. बी कायंड टू एवरीबडी. त्या देखून आमी थोडी बडी चिंता. ताची मात वळख आसल्या पुरो ओडल्या मट्टाचो मनीस, ओडलो मनीस वडपण कोणाक देवान केन्नाच वडपण लेखूंक ना. देवान लेखलें जावन आसा दुबळ्या धाकट्या बरें तुमी जाया. तुमी जाया ब्लेस्ड आर यू वेन यू आर पुअर. तुजें काळीज रिच जातालें. हेरां सांगात एक जावन जिये तें जावन आसा आमच्या जिविताक सल्वसांक वाट. आनी तशें आसतना कोणाक फकत मनशांक मात न्ही. त्या देखून थोड्या म्हणचें आसा फादर आमकां कांय सड्ड इनकम. हांवें म्हळें गरज ना, सड्ड इनकमाची गरज ना. कित्याक म्हण विचारतना ते म्हण आमच्या रेतीर मंदिरांचे सादारण सादा दुबलो आनी मध्यम अंतस्त बारी बरें म्हळ्यार बारी बरें. ग्रेस्तांक येवं नजो म्हूण आमी कांय सांगो ना, चड आसल्यांक येवं नजो म्हूण आमी कांय सांगो ना. एका थोडे यें नासलें जाल्यार तांकां दुसरें आयडेंटिफिकेशन आसा जाल्यार तर आमी तारतम्य केल्ल्या बरें जाता. त्या देखून हांवें म्हळें म्हाका ग्रेस्त दुबळो म्हूण कोणें ना, बायल आनी दादलो म्हूण म्हाका कोणें. म्हाका फकत देवाची भुरगीं, हर एकले देवाची भुरगीं. त्या देखून कोणी आयल्यार हांव ताच्या कडेन उलयतालो, कोणी आयल्यार मागोवंक सांगता मागतालो. कोणाक म्हजी गरज आसा त्या गरजांक हांव पावतालो. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो दुरुपयोग करूंक हांव मात बिलकूल सोडचो ना म्हूण सांगलां. कित्याक म्हळ्यार देवान सांगलां जाणवायेन दी, जाणवायेन दी. दुरुपयोगाची जायतीं जाणां आसात पूण तांचो सांगो आतां म्हज्या जिवनांत मस्त उणो जाला. कित्याक हांव दुरुपयोग करूंक सोडिना. कित्याक दुरुपयोग करन तूं नाका जाल्ल्यांचें सोर्न खाताय तें म्हाका जायना. आनी म्हाका न्ही तें जेजूकूच जावन वतलें. जेजून सांगलें आसा. कित्याक साल्वासांव जोडी जाय तर जाक्योक म्हणा लागलो देव देव त्या क्रेस्तकाय जावन, देव त्या वळपणां जावन, देव त्या पथका जावन, देव त्या आपलेशी आशा जावन, देव रूम टिचरू का जावन म्हणलें फकत संगीत मात्र देव तसले पातकी जिनिया जावन. पळय ताचे उपरांत तो कितलो बदली जालो. एकच एक उतर सकला देव पावलें. आज म्हाका भावान आनी भयणीनो जायत्या जाणांक आमकां कश्ट मारतात. कित्याक म्हळ्यार आमी तें दाळ आनी मोळाय लोकां थंय व्हरता तरान. हय सूख करता आसतना आमी बऱ्या तरान तिदवंक जाय. तिदवणी थोड्यांक नाका, तिदवण नाका जाल्यार सोडून वचा, आमकां कांय प्रॉब्लेम ना. पूण तिदवणी दितात कित्याक बरेंपण जावच्याक. आमकां आमचो प्रोविन्शियल तिदवणी दिता कित्याक. कालच हांव वता आसतना
पैण करता आसा हांवें चिंतलें आमचो प्रभू विचारल्यार ती दोणी दिता जाल्यार बऱ्यांत ती दोणी दिता जाल्यार ती दोणी आमच्या बरेपणाक तो दिता आमचें जिवन बरें जायचें म्हूण दिता आमी इस्कॉलांत आसतना प्रिंसिपल आसतना भुरग्यांक आपोवन ती दोणी दिता जाल्यार खातीर ताणें एक उंचल्या मट्टा वचूंक जाय ताणें बरें जाय जाय म्हणल्या खातीर ताका ती दोणी दिल्ली जावन आसा आनी त्या देखून ताणें म्हणलें आसा थँक्यू फादर वी नेवर रियलायज त्या वेळा आमकां कळीत जावं ना फादर पूण आज आमकां कळीत जालां तेच एक वर्ते जाणवायचें चिंता पळय आमचें तें आयलें जाल्यार मोगाचें न्हू आमी सल्वासांवाक सर्गाची वाट धरूंक सदांच तयार जातले सल्वासा हांव फकत मेल्या उपरांत न्ही सल्वासा आयच्या घडये त्या खातीर पापा फ्रांसीस म्हणटा तुजी जडती आरंभ जाल्या तुजी जडती येदोळत प्रारंभ जाल्या त्या जडतेक तूं बगीदार आसा आनी त्या प्रमाणे तुज्या जिवनांत जिये ओच्या भावान आनी भयणीनो भोव बरें चिंतप आमी आटोवंक जाय बरें करणे आमी करूंक जाय दाळ्यान आमी लोकां लेखूंक जाय विनोद गांगुली आनी ताच्या टिमाक आनी आमी सर्वांक जाय जाल्यार व्हरता आशिर्वाद तो देव दिवं दी बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.